नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। इफीच्या आयोजनात पुराय घुसपागोंदळ। इफी सुरू जालो तरी ESGची कामां सोपनात, सुरक्षेचे उपाय पासून धडनात। कांय जाणांक दिल्यात सकाळी वर्क ऑर्डरी। उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार व्हरून पुसून शेकड्यांनी लोक उबे। गोंयकार फिल्म मेकरांक मात ESG विसरली, उक्तावणाचे आमंत्रणूच धाडले ना। पंचेचाळीसावो इफी सुरू। रजनीकांताक अमिताभान भेटयलो शेती पुरस्कार। जेटली म्हणटा इफी गोंयूच योग्य, पर्रीकार म्हणटा फुडें इफी जातलो दोनापावला खाशेले संकुलान। साखळे एक्सिडेंटात 15 भुरग्यांक लागलो मार। दोडामार्गावेल्या स्कुलांतले भुरग्यांक टेम्पोत व्हरून व्हरताले प्रदर्शन पळोवंक। रायबंदरा पाट्यार दुसऱ्या एक्सिडेंटात वाळपयचो कॉन्स्टेबल गेलो। आनी कूळ कायदो दुरुस्ती रद्द करची, केशी आशिल्ल्यो तश्यो मामलेदारांकडेन धाडच्यो। उटाची मागणी, आयतारा फोंड्या उटाचो महामेळावो। वर्गीकृत जमातीचो महासंघ करपाचे यत्न। खबरो विस्तारान। इफीच्या आयोजनात पुराय घुसपागोंदळ जाला। इफी सुरू जालो तरी ESGची कामां अजून सोपनात, सुरक्षेचे उपाय पासून धडनात। कांय जाणांक खंय ब्रेस्तारा सकाळी वर्क ऑर्डरी दिल्यात। म्हत्वाच्या सुवातींनी सांजे उसर मेरेन रंग मारपाचें काम चालूच आशिल्लें। सुरक्षे खातीर म्हत्वाचे CCTV पासून रात जावपाक आयली तरी बसोवन जाल्लें नाशिल्लें। उक्तावण सुवाळो सोंपलो, मात गरजेचीं कामां सोपनात अशी सद्या परिस्थिती जाल्या। फाटली 11 वर्सां जाली इफी गोंयांत जाता। दर वर्सा ती थारायल्ल्या तारखेर जाता। मात इतले थारायल्ले आसतनाय ESG इफीचे तयारेन सदांच फाटीं उरता। अनूय तीच परिस्थिती। उक्तावण सुवाळो सोंपलो तरी श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमा कडेन तयारी सोंपूंक नासली। 2 मेटल डिटेक्टरांक कनेक्शनूच दिवंक नासले। CCTV घालपाचें काम सांज मेरेन चालू आसलें। ज्या कार्यक्रमाक देशाचे रक्षा मंत्री आयल्यात थंय सेक्युरिटी सिस्टमाची ही दशा। श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमा कडेन डेकोरेशनाची तयारी जावंक नासली। उक्तावणाचो वेळ जालो तरी बॅनरां लावपाचें काम चलिल्लें। ESG कडेनूय तीच परिस्थिती। डेकोरेशनाचें काम बिरेस्तारा सांजे मेरेन चालूच आसलें। रेड कार्पेट सजोवपाचें काम इफी सुरू जालो तरी चलिल्लें। प्रुडंटान डेकोरेशन करपी एका कामगाराक विचारल्यार तो म्हणटा कामाची ऑर्डर सकाळीच मेळ्ळ्या। हम भी घर पे ऊपर काम कर रहे हैं, अभी जल्दी से इसलिए चाहिए। अच्छा। ऑर्डर अभी मिला इसलिए हुआ। अभी मतलब उनके लिए मिला सुबह 6 बजे। रस्त्या कुशीक घाल्ल्या स्टॉलांच्या कामाची तीच गत। इफी सुरू जाली तरी लायटीचे कनेक्शन दिवंक नासले। स्टॉलांचे डेकोरेशन करप चालू आसलें। जेन्ना तयारेचेर निमणो हात फिरोवपाचो आसता तेन्ना ते पेंटिंग करताले। सांज मेरेन पेंटिंगाचें काम चालू आसलें। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण स्टॉल सुद्दां फक्त 3 ते 4 दीस पयलीं अलॉट केल्ले। कांपाल फुटबॉल ग्रावंडार ओपन एअर स्क्रीन घाल्या। मात बिरेस्तारा मेरेन हो प्लान हवेतच आसलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 45वे इफी खातीर ESGन संवसारभरांतल्या कलाकारांक आपयले, मात गोंयचे सिने निर्माते आनी कलाकारांचो ESGक विसर पडलो। प्रामाणीकपणान सिनेमाची सेवा करप्यांचो ESGक विसर पडलो म्हूण गोंयचे बरेच कलाकार सामके बेजार जाल्यात। ह्यो गजाली अश्योच चालू उरल्यार गोंया वांगडा देशाचें नांवूय पिड्ड्यार जातलें असो भंय नामनेचो सिने निर्मातो लक्ष्मीकांत शेटगांवकारान उक्तायला। 45वो इफी बिरेस्तारा गोंयांत सुरू जालो। संवसारांतल्या नामनेच्या कलाकारांक इफीचे आपोवणे धाडपी ESGक गोंयच्या सिने निर्मात्यांची विसर पडल्या। सामको वायट दिसता की आमकां फिल्म प्रोड्युसरांक, बऱ्याचशा फिल्म प्रोड्युसरांक म्हणूं शकता, आमच्या संस्थेच्या मेंबरांक अजुनूय सादें इनॉग्रेशन फंक्शनाचें इन्विटेशन मेळूना। दिस इज अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज, कारण तुमी हो इफी कोणा खातीर करता हो प्रश्न उपस्थित जाला आतां। सध्या इफी म्हणजे कांय लोकांचे चरण्याचें कुरण जालां, चरपाचें कुरण जालां, फक्त लोक खातात ताचेर। इफी गोंयांत येवन 10 वर्सां जाली तरी ESGक इफी घडोवन हाडपाक कळना। हे अशेंच चालू उरल्यार फिल्मी संवसारान गोंयचें आनी भारताचें नांव पिड्ड्यार जातलें अशें सिने निर्मातो लक्ष्मीकांत शेटगांवकर म्हणटा। ESGचे सक्सेस म्हाका पावूंक ना,
आणि इन्व्हिटेशनही मेळोंक ना. ESG जी ही इनएफिशियन्सी हांव सदांच सांगत आयला की ऍटलिस्ट तुम्ही एक 8 दीस पयलीं प्लॅनिंग करपाक जाय आणि हे ते प्लॅनिंग करिना हे आता सारखें प्रूव जालां. आणि सगळ्यात वर्स्ट म्हणजे जेन्ना गोवा गव्हर्नमेंट 10 ते 13 कोटी खर्च करता तेन्ना कमीत कमी गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटीक एक 10-15 लोकांक तरी तुम्ही आफोवचे, टायमार आफोवचे, इतली आमी एक्सपेक्ट केले. चूक कितें आसा? ESG जी काम करपाची जी पद्दत आसा पळय ती सामकी सरकारी जे लोक काम करतात तांच्या पेक्षा सकयल्या दर्जाची आसा. आणि म्हाका दिसता की बेगींतल्या बेगीन ESG प्रोफेशनल्स लोकांक हाडपाचे आणि बरे भशेन ह्या फेस्टिवलाचे ऑर्गनायझेशन करचे. नाजाल्यार ही आमकांय न्हू तर ऑल ओव्हर आमच्या देशात सुद्धा ही लज जातली. इफ्फी आयोजीत करपाचें काम वेवस्थीत जायना म्हूण सिने निर्माती दोतोर प्रमोद साळगांवकारान खंत उक्तायली. इन्व्हिटेशन ना तेच सांगता सगळी सिस्टमी जेन्ना इन प्लेस आसता तेन्ना आमी कितले सिनेमा आवडटा, सिनेमा करपी लोक न्ही. सो खंय तरी एक मनाक दिसता की ह्या वर्सा म्हजें फिल्म ना सो हांव ना अशें म्हाका फिलींग जालें. आणि दुसरें म्हणजे थंय ऑर्गनायझेशन खंय तरी कमी पडटा. म्हणजे सिस्टम्स इन प्लेस वेवस्थीत ना. लायनी लोकांच्यो तिकेट्स काडपा खातीर लायनी थंय आनी अशें इनॉग्रल फंक्शनाक जर इवन VIPंक जेन्ना थंय वचून पळयतात आमी की दुसरे लोक बसल्या तर लोकांक उठोवन मागीर आपणें बसप हे वेवस्थीत जायना. आनी खंय वचून तरी मागीर दिसता की आसूं त्या पेक्षा आमी चॅनलांचेर पळयल्लो बरो इनॉग्रल सेरेमनी अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 45वा इफ्फी सुरू जालो. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अमिताभ बच्चनान रजनीकांताक क्षती पुरस्कार भेटयलो. गोंया कडेन आपले 41 वर्सांचें नातें उलोवन दाखयतना अमिताभ बच्चनान फाटले 100 वर्सांत भारतीय सिनेमाचो प्रवास आनी समाजीक विशयांचो नियाळ घेतलो. इफ्फीक कायम सुवात म्हूण गोंयच योग्य म्हूण जेटली उलयलो. फुडें इफ्फी दोनापावला खाशेले संकुलांत जातलो म्हूण पर्रीकार उलयला. 10 दिसांचे इफ्फींत 79 देशांची 300 वयर फिल्म स्क्रीन जावपाची आसात. इस बार पूरी परमानेंट वेन्यू फिल्म फेस्टिवल का गोवा किया गया है. इसके लिए जगह भी दोनापावल में ढूंढ ली गई है. एक फिल्म फेस्टिवला खातीर वेगळे संकुल आसतले. देर विल बी अ सेपरेट अरेंजमेंट entirely for the film festival. This place is beautiful. I am still not feeling like going back to Delhi. Thank you very much. When we sit inside a darkened hall, and as they say in Konkani, and I endorse this from the bottom of my heart, Makagoye abora lagta. We never ask the caste, the creed, the color, the religion of the person sitting next to us. Yet we enjoy the same film. In this fast disintegrating world of ours, where will you find such a beautiful example of human integration than inside a cinema hall? If this infrastructure could be created within 10 months, as the festival proceeds year after year, the infrastructure for the film festival in Goa would certainly reach many heights. The cinema industry in India has matured immensely. Commercially, it has grown. The last decade has seen the corporatization of the industry, and this is probably going to make it more and more professional. 5-6 times I had an opportunity to come to participate in Goa in film festival, but I couldn't make it. But this time, I'm so fortunate. I am here this evening today, and I am honored to receive this prestigious award from the Government of India, and my heartfelt thanks to Government of India and Information and Broadcast Ministry. I am grateful to them, and I dedicate this prestigious award to all my film producers, directors, technicians and fans. Thank you very much. इफ्फीचे उक्तावण सुवाळ्याक बांबोळेचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम सजोवंक ESGन 2 कोटी म्हणल्यात. ह्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुमार 8,000 लोकांक बसपाची वेवस्था केल्ली. इतले आसूनय उक्तावण सुवाळ्याक आयिल्ले कितलेशेच जाण उबे उरले. तातूंत नामनेच्या व्यक्तींचोय आस्पाव आसा. स्टेडियमार उक्तावण सुवाळो करूनय निमणे ESGचे गैरवेवस्थापनाक लागून लोकांक खुर्च्यो पावल्यो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.